साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्या कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. एक ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नये. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात हांव ऐश्वर्या केरकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. गोंयांत तशेंच गोंया भायर आनी पुराय देशांत आयच्या दिसा खंयच्यो घडणुको घडल्यो त्यो आमच्या न्यूज एंकर तशेंच सब एडिटर्सां कडल्यान जाणून घेवया. सो पयलीं वचूया आमच्या डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांच्या कडेन आनी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स. श्रेया धारगळकरान देवी लयराईचेर एक वादग्रस्त विधान केल्ले ते तुमकां खबरच आसतले. ह्या स्टेटमेंटा वयल्यान म्हापशा तशेंच दिवचले लोक चाळविल्ले लयराईचे जे धोंडगण आसले आनी हेर बाकीचे जे भक्त आसले तांच्यांनी दोनूय कडेन म्हापशा तशेंच दिवचले पुलिशेंत वचून कंप्लेंट केल्ली. केप्यां शांतादुर्गा कुंकळकर्णीचेर त्यांनी स्टेटमेंट केल्ले. त्या प्रकरणात तिका जामीन मंजूर जाल्लो. ते उपरांत रोखडोच दिवचल पुलिशेन तिका लयराई प्रकरणात अटक केली आणि अटक करून दिवचले हाडटा अशी वावडी जेन्ना दिवचले पातळ्ळी तेन्ना दिवचलकारांनी आनी लागसारचे जे लोक आहात तांच्यांनी दिवचल पुलीस स्टेशन गाठले आणि तिका आत्ताच्या आत्ता दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडून माफी मागपाक लावची अशी मागणी केली आणि तांच्यांनी थंयचो रस्तो आडोवन धरलो. उपरांत राती 12 मेरेन बोवाळ जालो आणि ताचे उपरांत पुलीस आनी मयेचो आमदार थंय पाविल्लो. तांच्यांनी लोकांची समजूत काडली. ते उपरांत लोक शांत जालो. तिका सद्याक ज्युडिशियल कस्टडीन धाडिल्ली आसा. जामीन अर्जा खातीर तिणें जामीन केल्लो खरो, पूण पुलिसांच्या हस्तक्षेप जाचेक लागून ताजो जामीन सद्याक तरी आडोवन दवरला. फाल्यां तिच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी जातली. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी लोटलेच्यान येता. नव्या बोरी पुलाक लोटलेच्या लोकांनी खर विरोध केला. हो विरोध कित्याक तर जो नवो बोरी पूल आसा तो खंय तांच्या खाजनांतल्यान वतलो आनी खाजन शेतां वांटोवपाक तांच्यांनी हो विरोध केल्लो आसा. पयलींच त्या लोकांची जी शेतां आसात ती रस्त्याक लागून गेल्ली आसात अशें थंयचे लोक सांगतात. पयलींच आमी सॅक्रिफायस केल्ले आसा पूण आतां सॅक्रिफायस करचे ना. कित्याक तर ते शेतांचेर तांचें पोट चलता खंय. सो सरकारान पर्यायी विचार करचो अशी मागणी थंयच्या लोकांनी केल्ली आसा. सरकार जर आमची मागणी आयकून घेयना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी थंयच्या लोकांनी केल्ली आसा. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनांत. सुशांत सरान आमकां 2 म्हत्वाच्यो अश्यो अपडेट सांगलेले आसा. सो आयज दिवचलच्या नार्वे वाठारांत लायटीच्या खांबार दुरुस्ती करतना शॉक लागून एका लायनमॅन जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला. आतां फुडें वचूया आमचे न्यूज एंकर समिधा कुंकळकार हाच्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो अपडेट्स. काल मोपा विमानतळाचेर सांजे 20 पडिल्ल्यान रनवे कुशीकच्या लायटींचे बरेंच लुकसाण जालें आनी ह्या वेळार मोपा विमानतळ प्राधिकरणान रनवे बंद दवरून लायटीच्या दुरुस्तीचें काम जें आसा तें हातांत घेतिल्लें आनी हाका लागून मोपा विमानतळाचेर लँड जावपी 6 विमानां जीं आसात ती लागसारच्या विमानतळाचेर वळयल्लीं. आनी दुसरी बातमी आसा ती म्हणजे हर घर जल येवजण जी आसा ती घराघरांत पावपी गोंय हें पयलें राज्य जावन आसा आनी ह्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे आसात तांणी सावंत सरकाराची तोखणाय लेगीत केल्ली. पूण कांय कडेन हे अपयशी थारिल्लें आसा. तर गांवडोंगरी वाठार जो आसा काणकोणांत थंय एकटो जो जाणटेलो दादलो आसा तो 2 किलोमिटराच्या अंतराचेर चलत वता आनी तो लागसारच्या झरीचें जें आसा तें उदक आपल्या खांदार मारून घेवन येता. तर ताका कितलो त्रास जाता आसतलो हे विशीं मातूय विचार ना काय कितें. तर सबका साथ सबका विकास हो जो नारो भाजप सरकार दिता ताका ह्या जाणटेल्याची किंवा ह्या थळाव्या लोकांची साथ दिवची दिसना काय कितें असो प्रश्न उप्रासले बगर रावना. तर दोनूय बातम्यो सविस्तर 7च्या बुलेटिनांक पळयात. समिधान आमकां म्हत्वाच्यो अपडेट सांगल्यात. फुडें वचूया सब एडिटर उत्तेजा गावस हाच्या कडेन. तुमकां श्रेया धारगळकराचें प्रकरण खबर आसा. तेणी शिरगांवच्या लयराई देवीच्या जात्रे विशयी आक्षेपार्ह विधान केल्लें आनी ह्या विधानाचो आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी निशेध केला आनी तांणी सांगलां की धार्मीक भावना जे दुखयतल्यांचेर कडक कारवाय कायद्या प्रमाण कडक कारवाय जातली आनी ह्या फुडें जे खंडणीखोर NGO आसा वैयक्तीक NGO त्यांची वसुली बंद करतले अशी म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिला. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार
सत्तरीतल्या नगरगाव वाठारांतल्या बेकायदेशीर चलपी खणीच्या 2 खणी चिऱ्या खणींचेर खण खात्यान कडक कारवाय केल्या आणि ह्या प्रकरणात जे नगरगाव पंचायतीचे उपसरपंच आणि सावर्डे पंचायतीचे आदले सरपंच ह्यांच्या दोगांचेर गुन्यांव नोंद केला आणि ट्रका सहित 10 लाखांची जी माल आसा तो जप्त केला. ह्यो दोनूय बातमी तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. आणि एक म्हत्वाची अपडेट्स म्हणल्यार पार्शेच्या नायगिणो वाडो वाठारांत तरणाट्याचेर जीवघेणो हल्लो करपी दुबाविताक अटक केल्या. ही सोमारा जाल्ली घडणूक पुलीस फुडलो तपास करीत आसा. फुडें वचूया आमचे न्यूज एंकर संजना हंजुणकर हाचे कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स. मिरामार आशिल्लो फूटब्रीज सद्या धोकादायक स्थितींत आसा. ताचे देगेक शारदा मंदिर हायस्कूल आसा. हो ब्रीज 2012 सालांत शारदा मंदिर हायस्कुलाच्या भुरग्यांक तशेंच पालकांक बरे तरेन सुविधा मेळची म्हूण बांदिल्लो. मात पालक आनी भुरगीं ताचो योग्य म्हणजे वापर करिना, कारण तो हायटेड आसा आनी भुरग्यांक जड बॅग्स घेवन तो क्रॉस करपाक आनी पालकांक लॉंग कट बीन अशें पडटा म्हणून तो ब्रीज सद्या यूज जायना आनी त्या ब्रिजाचेर सद्या एक करून लॅम्पूय पडपाक लागिल्ल्यान तो सद्या धोकादायक स्थितीन आसा. म्हणून स्कुलान CCP हाचे बद्दल पत्र बरयलां की तो डिसमेंटल करचो. पूण CCP सद्या GECची वाट पळयता. जो पर्यंत GEC कडल्यान रिपोर्ट म्हणजे डिसमेंटल करपाचो स्टेबिलिटी रिपोर्ट मेळना तो पर्यंत आमी डिसमेंटल करूं शकना अशें CCPच्या कमिशनर क्लॅन मदेराचें म्हणणें आसा. ही बातमी थोडक्यान आतां तुमकां सांगली. सविस्तर पळोवपाक 7चे गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवचें. संजनान आमकां म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसा. आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार सद्या गोंयांत अपघाताचें प्रमाण वाडतच आसा. बोरये हांगासर आयज अपघात जाल्ल्यान एकल्याक सतीश गावडे ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. तशेंच वेर्णा आनी माशेलान अपघातांत 2 जाण जखमी जाल्यात. तशें ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां आयज गोमंतक टुडे ह्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. तशेंच म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर सयत हांव ऐश्वर्या केरकर. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ताजे कडेन न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडलीं नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. एक ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोगावले, सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन येतात ह्यो साश्टींतल्यो खबरो. आनी सद्याक साश्टीक जर खंयची गजाल गाजता आसत तर ती श्रेया धारगळकर हिणें आमच्या कुंकळकान्नीच्या देवस्थानाच्या विरोधात आनीक महाजनाच्या विरोधात जे वक्तव्य केल्लें ताजो इतलो सद्याक मोठो बोवाळ जाल्लो आसा. आनीक काल बसून श्रेया धारगळकर ही पोटाक दुखता म्हणून आमच्या मडगांवच्या हॉस्पिटलाक न्हिदिल्ली. आज तिका डिस्चार्ज दिलो. आज श्रेया धारगळकर तिका केप्यां न्यायालयाक प्रोड्यूस केली न्ही. आतां सद्याची जी स्थिती आसा जाल्यार श्रेया आनी नमिता फादरकर हे दोगूय जाण थंय पुलीस कस्टडीक भितर लॉकअपाक भितर आसात. गौरांग एक हे पळयलें, फकत आतां ही जी घडणूक आसा ती फकत
हांगा कुंकळे पुरती किंवा साश्टी पुरतीच मर्यादित अशी ना. आता हेच हे बिचोलिकी पावला आनीक डिचोली परत श्रेयाक अरेस्ट करात म्हणून थंय सद्याक बोवाळ चालू जाला. आनीक म्हाका दिसता काल ताणें कंप्लेन फायल केली. तांचे आमदार आशिल्ले बिचोलेचो आशिल्लो आनीक मोयेचो आमदार आशिल्लो ताणें कंप्लेन फायल केली आनी ताणें एक व्हिडिओ जो सोशल मिडियाचेर घाल्लो तातूंत भितर म्हणिल्लें आसा एक अपशब्द वापरले दोना मुखार तांचे बद्दल वायट प्रचार असो केलो. म्हणजे ते दोन जात्रा करतात आनी तांच्या वचून भायर आनी पिवपाक बसतात अशें ताणें ते व्हिडिओक म्हणलें. आनी हो व्हिडिओ जेन्ना व्हायरल जालो तेन्ना तेय चाळवले आनी ताणें मागीर वचून ती कंप्लेन केल्ली आसा. पण एकंदर जर पळयल्यार हाजो जर व्याप्ती पळयली जाल्यार ही सामकी एक दोन हातूंत आनी तातूंत भितर आनी तिसरी आनीक आतां सद्याक मुखार हें जाता की 3 दीस पयलीं एका चलयेन आमच्या सोशल मिडियाचेर पोस्ट घाल्लो लयराईच्या हातूंत. ताजे अगेन्स्ट म्हापशा कोर्टाक म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर थंय लोक जमून त्याय चलयेक अरेस्ट कर म्हणून एकंदर पळयल्यार सगळें एक वातावरणच एक सामकें अशें आमचें दूशीत जाल्ले ना. हांवें तुका काल सांगिल्लें की अशें पोस्ट घालचे न्ही कोणें तरी. कोण पोल्युशन जाता आनी हें जाता तुमकां पोल्युशन जाता तुमी घरा कडेन रावा तुमकां खंय आपयला न्ही थंय. तुमी तांचे श्रद्धेक आनी तांचे हाका हात घालनात. आतां पयलीं ते मातशी लिमिटेड आशिल्लें आतां ताची वाडल्या. आतां काल हांवें ते अध्यक्षाचो लयराईचे देवळाचे अध्यक्षाचो इंटरव्यू आयकतालो तातूंत ताणें म्हणलें आतां आमचे जवळ जवळ 70,000 दोन येतात जाल्ले आसात. 70 आपल्याक मेजपा मेळना ताज्या चड आसताले म्हणटो. सो कोणाक पोस्ट घालपाक तुमकां जर पोल्युशन जाता तुमी घरा कडेन रावा. तुमी ते व्हडली ज्ञान सांगनाकात आनी तुमी कितले झाडले येता ते पळया. ताच्या आवयन ते दिवस येवन पांय पडले ते मायनर म्हणपाले. आयज अशें कळून आयलां की ते मायनर न्ही ताका एप्रिलाक 18 वर्सां जाल्या म्हणून. सो आतां त्या लोकांनी परते वचून पुलीस स्टेशनार गर्दी केली आनी थंय पुलिसां कडेन डिमांड केला आसा की ताका बेगीतले बेगीन अरेस्ट करचो. सो फकत आमचे जे आतां आयकुपी आहा तांकां फकत हांव एक कालचे आमचे जे कुंकळकान्नीची केस आसा ताची फकत अपडेट दिवपाक सोदता. काल श्रेया धारगळकर आनी नमिता फातर्पेकर जाणी हो व्हिडिओ हे केल्लो तांकां 4 दिसाचो रिमांड दाखल केल्लो. पूण श्रेया ही आमचे हॉस्पिटलाक एडमीट आशिल्ल्यान ताका अरेस्ट करूंक नाशिल्लें आनी आज ताका डिस्चार्ज दितकीर केप्यां सद्याक ताणें आज बेला खातीर एप्लाय केल्लें आनी जजान सांगिल्लें की तिका आपल्या म्हऱ्या प्रोड्यूस करात आपल्याक पळोवपाक जाय म्हणून. सो तिका आज प्रोड्यूस केलें. ताजे फाटल्यान तिका आमच्या कुंकळी लोकांक हें केलें. आज जो आर्ग्युमेंट जाल्यात तातूंत भितर पोलिसांनी म्हणलां की हातूंतलो तिसरो जो आरोपी आहा तिसरो अभिषेक नायक म्हणटा तो सद्याक फरारी आसा. ताका अरेस्ट करपाक लागून हांकां जेलीक दवरप इम्पॉर्टंट आसा अशें म्हणलां. पूण आनीक दुसरे श्रेया धारगळकर आनी नमिताची आसा की तांकां CRPCच्या अंडर 41 ह्या सेक्शना सकल नोटीस धाडून ताका आपोवपाक जाय तांची चवकशी करपाक जाय आनी चवकशी करतकीर जर दिसलें खरी दोशी आसा ताका अरेस्ट करपाचें. पण श्रेयाच्या बाबतींत ही प्रक्रिया जावंकच ना. ताच्या पयलीं लोकांचो प्रेशर येवन तिका अरेस्ट केलें. तर तिणें हें केलां की आपल्याक ह्या हाजेर आपली जी अरेस्ट केला ती बेकायदेशीर आनीक ताका लागून आपल्याक जामीन मेळपाक जाय अशें केलें. आनी हाजेर फाल्यां आमचे केपेची जज आहा आरती कुमारी नायक ही फाल्यां आपले वर्डीक दिवपाचें आसा. सो एकंदरच आतां हें प्रकरण खंय पावतलें आनी हें फाल्यां पसून कळटलें. एखादी टॅक्निकल हाजेर एखादी श्रेया धारगळकर आनी नमिताक बेल मेळपाकय शकता टॅक्निकल. पूण एक हातूंत भितर एक आमी सगळे हातूंत भितर हें करूया की एक ह्या माध्यमांतल्यान आमकां एक आव्हान करचें अशें दिसता सगळे आमच्यांक की अशें जेन्ना पोस्ट घालतात तेन्ना तातूंत हें घालतना एक डिसन्सी अशी किंवा लोकांची भावना दुखोवची न्ही हाची जबाबदारी घेवची हे प्रत्येकाची जबाबदारी अशें आमकां दिसता. सो हे आतां एक गरजे भायर जो वाद जाला तसले वाद ह्या फुडें जायनासतना रावपाक शकतात. सो ही प्रिकॉशन घेवची. गौरांग आज आनी एक जो विशय सामको राजकीय हातूंत भितर जो पेटला तो म्हणटा विजय सरदेसाय आनीक दिगंबर कामत हांचे भितर रिलेशन म्हणल्यार पयलीं जे सामके एकमेका सामके घट मित्र आशिल्ले ते आज सामके एकमेकाचे कोंत जाले. आनी तातूंत भितर आनी एक नवें फोण्ण म्हणटे आमचे गिरीश चोडणकरान सांगलां की ज्या दिसा दिगंबर काँग्रेसीक आयलो त्या दिसा साकून काँग्रेसची अधोगती गोंयांत सुरू जाली.
असो हे आसा. सो एकंदर हे चित्र पळयल्यार ज्या दिसा साकून काँग्रेसी आयले तेन्नाच्यान अशें न्ही की दिगंबर तागेले म्हणणें अशें आशिल्लें की दिगंबर काँग्रेसी आसतना दिगंबरान काँग्रेसीची वाड करपाक दिली ना. म्हणजे बेसिकली तो पिरियड जे 2007 ते 2011 ताणें तेंय म्हणलें की सुभाष शिरोडकर पार्टी वाडोवपाक सोदतालो तो जेन्ना पार्टी दिली ना आनी आडमेळ कोणाक गव्हर्नन्स सारकें नाशिल्लें अशें सुद्दां ताणें म्हणपाक पावलो ना. अशें म्हणलां ताणें म्हणलां की सगळ्याकाय जर करप्शन चड आशिल्लें आरोप दिगंबराचेर जाले आनी हाका लागून आमची पार्टीची इमेज वाट लागली. आतां एक मजेशीर गोश्ट दिसता इतली जर जाल्लें जाल्यार तुमची पार्टीन ताका परतो लिडर ऑफ ऑपोजिशन कित्याक केलो हे एक पळोवपाचें. कित्याक तेन्ना रेजिनाल्डा सारको बरो खांबोय तुमचे कडेन आशिल्लो तो मागीर विटून तुमकां गेलो कळ्ळें तुका. आनी तेन्ना हें डिसिजन तेंय ताणें मान दुसरे वटेच्यान गिरीशान सांगलां की ना आपूण बी ताका कॉपरेट केलें जेन्ना आपूण प्रदेशाध्यक्ष आसतना कॉपरेट केलें. मागीर हो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालो तरी तो आमकां उलोवपाक दिनाशिल्लो तरी हें करनाशिल्लो तरी आसतना तुमी लास्ट इलेक्शन परत ताजे अंडरच झगडले. हे हाजे जालें. आज विजयान हें केलां की विजयान ताका हाजे पयलीं जे कितें म्हणलें की ताका लागून दिगंबर पलवती आनी हे अशें तरेन हें केलें. एक इंटरव्यू दिगंबराक जेन्ना विचारले तेन्ना दिगंबर म्हणपाक लागलो की आपणें केन्नाय कोणाचें वायट केन्नाय आपूण उलयलें ना. आनी हे जे मडगांवाक विजयान स्क्रॅप यार्ड म्हणलें. सो दिगंबर म्हणून मडगांव हे दामबाबाचें स्थळ आनी ताका जर कोणी स्क्रॅप यार्ड म्हणटा जाल्यार दामबाब पळोवन घेतलो म्हणून. सो पूण आनी एक हे सगळ्याची भावना दामबाबा बरोबर आसात आनी हे सगळें बरें. पूण जर स्क्रॅप यार्ड हे आनी ते आसले जर मडगांवची सद्या अधोगती जर पळयली जाल्यार आनी दामबाबा वेल्यान दोश दिवप शक्य आसा काय म्हणून दामबाब पळोवन घेतलो. दामबाबाच्या नांवाचो यूज करनाकात म्हणटा. एकूच मडगांव फातोर्डेच्यान मडगांव येतना थंय तुजी हॉस्पिसिओची ऑपोजीट हेल्थ सेंटर लागता. ती बिल्डींग 8 जुलयाक म्हाका दिसता गेल्ले वर्सा पडिल्ली. ती अजून आसा तशीच ताडपत्री घाल्ली आसा. पावस आयलो परतो पावस आयलो. आनी तूं जे आतां मेन्शन केलें की आपणें केन्ना ताणें सांगिल्लें की दिगंबरान आपणें केन्नाच वायट उलयलें ना हें उलयलें ना हें हांव जाल्यार मानपाक शकना. कित्याक म्हाका अजून याद जाता ताणें जेन्ना तो काँग्रेसीचो प्रचार करतालो गेल्ली इलेक्शनाक तेन्ना ताणें प्रत्येक खेपे सांगलां की हाज्या इतलें पातकी सरकार खंय ना. नांव घेवन प्रमोद सावंता इतलें घातकी आनी पातकी सरकार खंय ना. आनी सगळे सामान्य मनशाची वाट लायिल्ली आसा कफल्लक करून उडयल्ली आसा. आनी चणेकार भिगणकार फुलकार हें एक सदां काडटालो तो आनी ताका आपणें 5,000ची स्कीम केली ती सुद्दां ह्या सरकारान बंद उडयली. हें म्हणून ताणें प्रचार केल्लो आनी ताचे मागीर तें म्हणून आतां तो थंय वचून तोंड डपून सगळो घ्या. आतां थंय पावतकीर तो म्हणटा आपणें केन्नाच वायट उलयलें ना. पण हे सगळें जालें. आतां मेन इश्यू जावपाचो आयची प्रेस कॉन्फरन्स विजयान घेवपाचें कारण म्हणजे कोकण रेल्वे रेंट अ बायक आनी केलें. तातूंत एक पळयलें जाल्यार अशें दिसता की ताका खंय पे निगायान खंय पे निशाना ताका मारपा जाय तीर दुसरे कडेन कळ्ळें तुका. ते कोकण रेल्वे म्हणटा तें नांवां ताका मारपा जाय आशिल्लें दिगंबराचें. कारण ते जे थंय टॅक्सीवाले आसात पायलट आनी रिक्षीकार सगळे आसात ते तुगेले दिगंबराले वोटर मेन सपोर्टर दिगंबराले थंयचे ते सगळे एरियांतले. सो ताणें तो इश्यू सारको कॅचअप केलो आनी थंय कितें म्हणलां ताणें की रेंट अ बायक जर कोकण रेल्वे दितली जाल्यार हे कितें करतले. दुसरें आनी की रेंट बायकाक लागून सद्याक इतलो बोवाळ जाता. रेंट काराक लागून ते जे ट्युरिस्ट आहात ताणें इतले एक्सटेंड जाले आनी ताजेर रिस्ट्रिक्शन येवचे अशी एक सामकी तीव्र मागणी जाल्ली आसतना कोकण रेल्वे सारकी जेन्ना संस्था येवन ही फुडें वता ताजेरय विजयान पॉयंट विचारला की कोकण रेल्वेन आपल्यो ट्रेनी कश्यो जाग्यार येतल्यो आमकां लोकांक टिकेटी कश्यो मेळटल्यो सारक्यो इजी पद्दतीन कश्यो टिकेटी मेळटल्यो ट्रेनी टायमार सुट्टल्यो आनी ट्रेनीची फॅसिलिटी बरी आसची स्टेशनाची हाजेर भर दिवपा वाट्याच्या. ते रेंट कॅबाक तुमी पडचे न्ही. पयलींच हांगा रेंट कॅब चड जाल्ली आसात आनी ताका लागून एक्सिडेंट जाता. तुमी कित्याक ताजे परस तुमी केटीसी कडेन कितें टायअप करात आनी बरी फॅसिलिटीज ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी घेयात. दुसरो आनीक हे आसा मुद्दो की
आता जे सातय रेल्वे स्टेशनाचेर जेन्ना ही योजना सुरू जातली तर एकच कॉन्ट्रॅक्टर नेमतले बरोबर. हे गोंयची लोकांक ते मेळचेच ना गोंयची व्हडलो जर पार्टी आहा. लोकांक फाल्यां तो पडतो थंय एक हे जातलो किंग जातलो आनी तो आपूण भायर पयशे घेवन कोणानी गाडी लावपाक जाय जाल्यार ती ताच्या अंडर लावची पडटली. त्या भायर गाडयेक आनी रेंट कॅबा भितर वाड जातली आनी आमची कोण चलयता हांगा ऑलरेडी तांच्या बिझनसाचेर मार येतलो. तातूंत भितर आज विजयान आनी एक प्रश्न काडला म्हणून तो आमचो टुरिझम डिपार्टमेंटात कितें करता काय म्हणून. कारण टुरिझम डिपार्टमेंटा हातूंत लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें. टुरिझम डिपार्टमेंट कितें करता. टुरिझम डिपार्टमेंट हो एकच धंदो आमच्या गोंयकारांक उरला तोय भायल्या दिवपाक करता काय म्हणून. हातूंक जर पळयलें न्ही लाजल्या ते काल ताणें CMD येवन सांगलें तशें पळयलें जाल्यार तो कितें म्हणटा आमच्या हांगा देंवले ट्युरिस्ट तांकां आनी भायर सोदपाक नाका. तुका रेल्वे स्टेशनार प्रॉब्लम कितें जाता रेल्वे स्टेशनार देंवले म्हणजे तांकां परत थंयच्यान भायर येवचें पडटा. भायर बसी आमचे कडेन पयलीं म्हणल्यार पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बरो ना. तेच म्हणटा एक जर ताणें आमचे जर लिंक सर्वीस केली लिंक सर्वीस केली कदंबाच्यो ज्यो मिनी बसी आहा त्यो डायरेक्ट हाजे कडेन रेल्वे स्टेशनार